glory was good. Oh, glory was good. Oh, glory was good. 사다던 마감제 파손, 마감제 파손, 마감제 파손, 제소라기. Oh, glory was good. Oh, glory was good. Oh, glory was good. Sinamto, do santo, magamche pasun, magamche pasun, magamche pasun, Jesu lagi, mae mogachi, vela keni saibini, doya mogachi, Dayami, Aidami, Roja Baya Doji, Maram Rojelagi, Deni Sorgiti, Mai Mogaji, Livramenti Saibini, Roja Mogaji, Jangan pembicara sejarah yang diikuti sangat data putih sangat आमची बातम्या बघून आणि आमकां ताळणीत पडून दिवनाका वायटांतली आमकां देवाची माई आम्हा पप्या हाती विनंती करून आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आदी आता सदा सदा आमेन. आमचो दिसपट्टो गिराजा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या भुक्षिता तशें आमचे पातकां बघून आनी आमकां काणेन पडून दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मागेंतली बरी देवाची माई Membawakan putra dan pawitratnya. Ekam te bapa naman marikutang ofuris pantele anda surga tentang sempurna jasa. Jangan tak bikin sasna jasa guru magaya. Untuk bapa sekitar jangan pawitram cara jam kaya puji kusi surga data suci sasran jam. आमचा दिसपट्टो गिराजा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या भुक्षिता तशें आमची पातकां बघून आनी आमकां ताळणेन पडून दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. मागेंतली बरी देवाची माई आम्हा पप्या हाती विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. Ikam te bapa naman mereka kurta aja kita sokong jaga अपने pasal Jesuri kurko teri se asal अपने pasal nampi apa sekitar jangan pawitra cara jam kaya puji kuci sarga data kuci sasran आमचा दिसपट्टो गिराजा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या भुक्षिता ते आमचे पातकां बघून आनी आमकां ताळणेन पडून दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. Aman mereka yang boleh sesuai data yang tahu macam sebelum Dunia sasna tahu tentang di dunia sasna kita sekarang kita program tahu tentang kita mentaru. Kita coba panaman mereka susah saja kami dari asal उसमें सपन के जाता ऐसा जवान ससना जैसे प्रॉब्लम मत यहाँ जो बात विचार करना को इतना जरा जम कहीं और तुझे कुछ चीज सरकार जाता कुछ चीज देवाची माई आम्हा पप्या हाती विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेवर आमेन. आणि आमचे सगळ्यांचे गरज एकठांय करून त्या पुस्तकाचे जे वांगडी असतात तेव्हा त्यांना सहकार्य शांती पाव करून आणि अंगातून जियताना संसारान बरे भाशेन घेऊन आणि सायबीन माहिती आदारांनी एकठांय राहून आणि अंगातून आमकां ऑफिस जो माणूस आधार दितल्यान विशेष करून आधार दितल्यान सगळ्यांक मागीर फुडें घालून आमी आमच्यो गरजो मागीर फुडें घालून दोन काहीतरी आहे देवाचे माये आम्हा पप्या हाती नदी कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेवर आमेन. देवाचे माये आम्हा पप्या हाती नदी कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेवर आमेन. कारण ताका बरी भलायकीन आनी संस्कार सांबाळून आनी सगळे वायटांचा विज्ञान जे ताका मेळ्ळो आनी जो भाव तो फुडें वता तो बरे भाशेन सगळे माणूस आनी आपल्या पुता सांगाता रावून ताका बरे संस्कार करून आनी बरे उत्तरदान दिवन ह्या संस्थाच्या आदारान तो फुडें वचून आपले सगळे भावना तुमच्या बाबा तुमच्या जनाव तुमच्या जर आज आमकां हांव तुजी कशी सरकार जाता तशी आमकां दुश्मनाला गिराजो चमका दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बघून आनी आमकां काणेन पडोवन दिना वायटांतले आमकां निवार. बरे देवाचे माये पप्पे हाती नदी कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेवर आमेन. आणि पवित्र आदी आता आमचे काम करता. आणि अंगासूर आम्ही अंगासूर तुझे एकट्या जाल्यार बाराबोर आमचे बापा मम्मान मरी आनी मोठा मम्मी आमच्या बापा तुझे नाव तुझे राज्य तुझी कशी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्या बक्षिसा तशें आमची पातकां बघून आनी आमकां काणेन पडोवन दिना वायटांतले आमकां निवार. अत्यंत एकदाच अत्यंत भक्तांनी विशेष जेवण करतात तसे जीवी आमेन. Tuven makapos loy doji zakri kocha. Tuven makavit loy zasna duga paucha. Toloi makavavonoi somya makavavonoi. Toloi makavavonoi somya makavavonoi. Agam duga
देवाची यंत्राची आणि पवित्र आत्म्याची नावे. लागतो आता आम्ही पुरसाचे शेडीचे पात्राचे इनॉग्रेशन करतले. बेन्सी बिएगर्स हे शेतीचं उपटापणी करतलो. आता आमच्या मनाच्या सोयऱ्याक आपली बोसका घेवची बाप बेन्सी बिएगर्स, बाई ग्लेंडा, ग्लाइडा, जोसेफ इमेंटो, ट्रेव्हर आणि सगळ्या लोकांनी बोसका घेवची.
मोगाची भेट करून उपवास दितेले Laida आमची डिप्युटी सरपंच उपवास दितेले दितलो बाब दुसरे फेरीनो तशेंच आमचे जोसेफ पिमेंतो उपवास दितले बाय बोना आता आमच्या सगळ्याचो वाड्याचो आणि वार घेऊन हे शेतीचे काम केला बापरेबर आम्ही हो वास भेटोयता बाय मालिया सगळी तसेच बाय मारिया आमच्या गावच्या आमच्या वाड्याचो रॉकी को वास भेटयता आता आमचे सेक्रेटरी जोना आमच्या मनाच्या सोयऱ्याक दोन सुरुवातीची उतरां सांगतली सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज जावन येता आयज हांगा आजीर आसलेल्या म्हज्या मोगान वाड्या वयल्या लोकांक आनी आमच्या मुखेल सोयऱ्यांक हांव काळजांतल्यान येवकार करता आतांच आमच्या बागयोन सांत खुर्साच्या फुडल्यान जी सावली शेड घातल्या तिची उक्तावण आमच्या मुखेल सोयऱ्याच्या हातांतल्यान जाला वर्सां पयलीं आपल्या पुर्वजांनी हो पवित्र कुरीस हांगा बांदिल्लो पिढा पिणक्यो ताणें आमच्या सुवातेचेर आनी दर एका कुटुंबाचेर आपली बेसांवां घातल्या आयज ह्या सावळेच्या रुपान आमच्या पुर्वजांच्या दायजांक आमी एक नवें रूप दिलां आनी ह्या खातीर आमकां सगळ्यांक चड व्हड खोशी भोगता ही सावली आयज हांगा उबी रावल्या ताचो सगळो मान आमचे उर्बेवोन आनी कोडेगांत MLA मानेस्त वेन्झी विएगस हांकां वेता आयज ते आमचे मोदे मुखेल सोयरे चीफ गेस्ट म्हणून हाजीर आसात वेन्झीबाग आमच्या लोकांनी तुमच्या मुखार ही मागणी दवरलोली आनी तुवें ही आमची मागणी आयकली म्हूण तुका आमचे दिनवास तेच बरोबर हांगा हाजीर आसात त्या मुखेल सोयऱ्यांक आमी काळजांतावन येवकार करता आमची डेप्युटी सरपंच श्रीमती ग्लायडा रॉड्रिगीज ई फेर्नांडीस श्री ट्रेवर फेर्नांडीस एक्स जिल्हा पंचायत मेंबर मानेस जोसेफ पिमेंता तुमकांय येवकार दिता हांगा हाजीर आसलेल्यांक हेर सगळ्या सोयऱ्यांक काळजांतावन येवकार सगळ्यांक चड उपकार म्हज्या वाड्या वयल्या भावा भयणाचो जे आयज आपलो वेळ काडून ह्या दोबाज्यांक हाजीर जाल्ले ही सावळी फकत पोत्रांची न्हय तर आमच्या एकवटाची आनी भावार्थाची प्रयत्न जावन आसा मागता की हो पवित्र सांत कुरीस आमचेर आनी आमच्या वेन्झी बाबाचेर हेर सगळ्या फुडाऱ्यांचेर
आणि आमच्या दर एका वाड्या वयल्या भावा भयणीचेर आपलो आशीर्वाद घालून. देव बरें करून तुमकां सगल्यांक. थँक्यू. आता आमचे डेप्युटी सरपंच ग्लायडा आपली 2 उतरां सांगतली. Manatik MLA, Mr. Wendy Vegas, and ex-MP, Mr. Joseph Pilenta, committeeचे सगळे वांगडी आणि आमचे कुशल वर्कर Mr. Trevor Fernandez आणि म्हजे भावा भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरें सांग जावं येता. आयज आमकां एक खूब भाग्यवंत असो दीस दिसता म्हाका, कित्याक आयज हे पवित्र खुर्साचे शेडीचे आमचे आयज उद्घाटन आणि हे एक उद्घाटन एक शेडीचे अशें न्हू, पूण ही आमच्या भावार्थाचे आणि आमचे एकवटाचे आणि आमचे एक ट्रेडिशनाचे एक सगळीं एकठांय जावपाचे एक आमचे उद्घाटन अशें म्हणून समजपाचे आमी. वर्सांनी हिंगा हे वाड्यार सगळे आमी वांगडी हिंगा खुर्साचे फेस्त करता आणि हे पावटी म्हाका दिसता हे फेस्त एकदम बरें उमेदीन जातलें, कित्याक हिंग एक आमगे एक शेरीश आसतली, सो तुम ट्रॅफिक आनी कांय तुम ब्लॉक करपाक गरज ना, हिंग रावन सारकें सुसेगाद बरे भाशेन करूं जातलें. आनी हें सगळें जावपाक आमी आमचे मनातीक MLA एका आमी एक काळजांतान ग्रेटफुलनेस आसा, कित्याक तेगे हे कमिटमेंट आनी तेगे कंट्रिब्युशना लागून ही शेड आयज आमकां सगळ्यांक हिंगा मेळ्ळ्या. आनी तेणे ही आपणाची प्रोजेक्ट ते सुरू केला गांवचे फुरीस. म्हाका दिसता आमी एक आमकां एक एग्जाम्पल दिसो की सगळे नेता म्हणजे आमचे MLA फकत रस्ते आनी बिल्डिंगां करून एक डेव्हलपमेंट जायना, पूण आमगे ट्रेडिशन आसता, आमगे कित आमगे गांवची लोकांक कित जाय लायक सारकें भाशेन एक तातलीशी वस्ती एक शेड म्हणल्यार ही शेडी जायते हे म्हणजे जायते इम्पॉर्टन्स आहा, कित्याक शेडी सगळे एकठांय जातात, तुमी सगळे बराबर मागतली, जायते इम्पॉर्टन्स आहा. सो हे एक भाशेचे एक डेव्हलपमेंट जो आमचे MLA मिस्टर वेन्झी वेगस केला ते एकदम एक बरें इम्पॉर्टंट डेव्हलपमेंट आमकां, आनी आमकां एका लागून तुका एकदम थँक्यू म्हणटा. आनीक एक कमिटी हिंगा कमिटी मेंबरांक तुमकांय बी थँक्यू की तुमी सगळ्यांनी हे करून हाडला, ट्रेवरान तुमकां हेल्प केला आनी तुमी करून हाडला. तुमगे तर हें आसना जाल्यार हें जाचना, सो तुमकांय एक शाबासकी. आनी मागता देवा लागीं सगळें बरे भाशेन तुमी बी बरे भाशेन एकठांय जायन सगळें आख्खे वराचें हें करता. थँक्यू. ग्लायडा. आता आमचो MLA वेन्झी वेगस आपली 2 उतरां सांगतलो. देव बरी सांजी सगळ्यांक. गुड इवनिंग एवरीवन. पयलीं सुवातेर तुमगे पंच आनी बाणाले डेप्युटी सरपंच प्राय ग्लायडा, आमगे ट्रेवर, आमगे जोसफ आनी रॉकी बाब, तेच भाशेन हे फुर्सा कमिटी मेंबर्स, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, तसो तुम सगळे वांगडी. जेन्ना ट्रेवरान मुखार ही वस्त हाडली आनी सांगलें की एक शेड बांदपालें म्हणून, तेन्ना चिंतून येवं ना की हे इतू बरे भाशेन सगळ्यांगे आदारान इट वूड टर्न आउट सो नायस. सो सदां एक मोती हाडलें की गांवचे सगळे जितले गांवचे खुरीस आहाय, आनी हांव सदां चिंततालो की हे समज मेजूंक लागलो जाल्यार कितले जातलें म्हणून. आनी तुमकां हांवें सांगच म्हणल्यार
देर इज मोर देन 1000 क्रॉसेस इन आवर कॉन्स्टिट्युएन्सी. मुगेल्या वाड्याक जॉर्ज वाडो फुडें धाकटो वाडो, आमगेल्या वाड्याक एक 8 पुलिसाय आनी 8 कडेन अशें करून लादीन जाताय. सो 1000 मायज आमगे पुलिसाय आख्खे 7 विलेजींनी कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो हांकां अपग्रेड करपाक, हांकां सपोर्ट करपाक म्हाका दिसता इज द टायम. आमी आमगेल्यो सगल्यो इगोज्यो सोलार केलो आहे. तुमकां खबर आसतली सगल्यो इगोज्यो आमगे सोलार जाले, देवूळ आमगे सोलार जाले. जेन्ना ट्रेवरान हें सांगिल्लें तेन्ना हांवें म्हणलें पळय करया. आनी करपाक ट्रेवर मुखार सरलो, सगल्यो वस्त हाड्यो, ग्लायडा मुखार सरले आनी तुमकां सांगातान हें मुखार तुमकां आज दिसती पडा. बट हें आजचो स्ट्रक्चर चोयल जाल्यार इट इज लुकिंग रियली व्हेरी नायस. आनी हे बलून एश लायले आनी सकाळसून सगळी तयारी आहाय, साफ करपाक फोन मारलोले पाटी, ड्रायव्हरांक 2-3 फोटो धाडले आनी एवरीबडी इज इनवॉल्ड. सो म्हाका सुद्दां एक मन आसून सगळ्यांक एक मेंबरांक एक शाबासकी, सगळ्यांनी एक ताळयो मारच्यो, बिकॉज इट इज समथींग व्हेरी नायस. आनी एक देवागे ते थॉट प्रोसेस जेन्ना हो फातराचें जी नांव बरयलें जें कितें घायलां हें अप्रूव जाल्लें जायत पयलें ड्रायव्हराक दाखयलें. म्हाका सुद्दां एक समन पयलें आमी सगळें जालें. बट म्हाका सुद्दां येस्टरडे इट वॉज येस्टरडे वो डे बिफोर येस्टरडे एक दीस पयलो आमचे गांवचे हुरीस म्हूण नांव हे हातराचेर एड केलें. जनरली हातराचेर आमकां 2 दीस पयलीं नांव चेंज करपाक मेळना. हातोर वो 4-5 दीस पयलीं रेडी जाल्लो. पूण जेन्ना हें नांव चिंतून येयलें की आमी कॉमेस केलें जाल्यार एक स्टेप मारया आनी सगळे हुरीस रेनोवेट करपाक एक तयारी कॉमेस करया. आज उलयली म्हणून हाल्या जायना कामां. 1000 वयर हुरीसाय जाल्यार तांकां तेजो डिस्पेज आहा मांडावळ करपाचो तो रेडी करूंक पडटलो. तो सिस्टमांतल्यान घाण रेडी करपाक म्हणलें हें घेया, लेट अस टेक दीस इनिशिएटीव. आनी हें नांव आमी चिंतून काडलें आनी हें नांव ट्रेवराकूय धाडलें. ट्रेवराकूय बरें तें लायक जालें, ग्लायडाकूय लायक जालें आनी हातराचेर घालपाकूय मेळ्ळें. सो आय थिंक एक देवागे म्हज्यानूय जाल्यार तयारी आसली जे मनांतू आहा तें करपाक. कित्याक आमगे जोझफागे हातींतल्यान आमी असल्यो जायत्यो झेडपी फंडांतल्यान म्हाका स्वता एक 7-8 पूण शेड आमी केलो आहे तेगे हितूंतल्यान. सो हें कंटिन्यू करपाचें काम आमी चालू दवरतले. सगळे शेड आमी आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन मुखा वयर जें बजट येतलें ते बजटान हांव घालपाचो प्रयत्न करतलो. तुमगे सगळ्यांगेलो सपोर्ट जायो काम करपाक. आज ट्रेवरान, ग्लायडान सगळ्यान एकठांय जावन तूं म्हाका सपोर्ट केल्लो, म्हाका निवडून हाडलो म्हूण ह्यो वस्तू आज चोवपा मेळटाय. सो सगळ्यांगेलो सपोर्ट आसचो, मुखार तांकां आसचो. मुखार वाट जी आहा हेज्या बरी आमी करची. हांव हिंग सांगूंक सोदितां की 24 तारखेर आमगे कोरमणी इस्कॉलांत आमगे कोरमणी इस्कॉल डायसिसन स्कूल आख्खे गोंयभर आमगे जी इगोजी इस्कॉल आहाय तेंचे सरकार लक्ष घायना. ती चोयल्याय तुमी सगळीं बंद जालीं. बांक पोंदेले, हें पोंदेले सगळें बंद जालो. सो आमी तें इस्कॉल रेनोवेट केलें आनी नये भाशेन केलें, इनॉग्रेट बी केलें तें. आतां तितूंत आमी एक लॅबोरेटरी फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड इंटिग्रेटेड VR लॅबोरेटरी. आमगे भुरगीं आज मडगांव इस्कॉला वयताय. कित्याक वयताय? कित्याक आमगे इस्कॉल ती अपग्रेड जावंक नाय. सो मुगे एक उमेद आहा आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळीं इस्कॉलां मडगांवची इस्कॉला भाशेन जावची म्हणून. जे आमी पयस हारिकोन आज मुगे भुरगे मडगांव वयताय, ट्रेवरा गेले भुरगे सगळे मडगांव वयताय. कित्याक आमगे इगोजी इस्कॉलान ते भाशेन पयशा आदार ना. सो हें करपाक एक सपोन घेवन हांव मुखार सरलो. इस्कॉल हांवें एक रेनोवेट केलो आख्खें हें स्ट्रक्चर घेवन. तितूंत आमी एक टॉप ऑफ दी क्लास इंटिग्रेटेड VR लॅबोरेटरी ओपन करताय 24 तारखेर. तुमी येवचें, सगळ्यांनी येवचें. तुमकां इन्विटेशन हिंगासून दिता. पयलीं ही वस्त आज आउट केली ती हिंगा हेज इन्विटेशन आउट जातलें तें समजा. सो सगळ्यांनी येवचें, सगळ्यांनी भाग घेवचो आनी अशेंच करून म्हाका सदां सगळ्यांनी एकठांय रावन आमगे जी कम्युनिटी आहा हें हांव जोबशी चड उलयलो ना पूण आज आमगे कम्युनिटी गरज आहा. वेन आय से कम्युनिटी तुमकां कळपा जाय आमगे धर्माक गरज आहा एकमुका सांगाताक रावपाक. आमगे लोक उणे जायत आहा, आमगे लोक भायर गांवांत वसता. सो आमी एकठांय रावपा जाय. कितें जावं एकमुका बरा रावन म्हाका सदां अशें करून जे भाशेन तुमकां हें काम करून गेलां ते भाशेन रावपाची गरज आहा. हें सांगून तुमी म्हाका एक संदी दिली इन तुमचे मद येवपाक. हें तुमगे जें स्थान आहा त्या स्थानाक वांट घेवपाक आनी हेजें काम करपाक. ताका लागून सगळ्यांक देव बरें करूं, ड्रायव्हराक देव बरें करूं, ग्लायडाक बी देव बरें करूं आनी आमगे रॉकी बाबाक अलॉंग वीथ द मेंबर्स. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. देव बरें करूं म्हणटा बाब फ्रेंड्सी
येत आसा. आता आमचे मनाच्या सोयऱ्याक दिनवासनेची 2 उतरां आमचे बाय आयबरी सांगतली. कार्यावळीच्या शेवटाक पावतना आयज आमच्या काळजांत दादोशी आसा. दर एका मनशाक जाच्या आदारांतल्यान हो बेस बरो बाबाचो सुकोळ जालो ताचे उपकार मानता. सगळ्या पयलीं आमचे मुखेल सोयरे आमचे MLA मानेस वेलजी गियर्दर हांकां हांव सगळ्या वाड्याच्या लोकांच्या नांवान तांचे उपकार मानता. तुम्ही आमच्या उतराक मान दिलो आनी आमकां शेक घालून दिल्या पासून आमी तुजे आभार मानता. तेच परी आमची डेप्युटी सरपंच श्रीमती लायडा ई रॉड्रिगेज ई फेर्नांडीस, आमचे ZP मेंबर मानेस जोसेफ पिमेंता आनी हेर सगळे सोयऱ्यांचे हांव उपकार मानता की तुमी तुमचो चड म्हत्वाचो वेळ काडून आयज हांगा हाजीर जाले आनी आमचे बरोबर हो खुशेचो दीस मनयल्या पासून. केरीत भाशेन दिनवासता ट्रेवर फेर्नांडीस हांकां ही सावली आयज हांगा इतली सुंदर तरेन उबी रावल्या ताची सगळी जूट ट्रेवरान आपल्या कांदाचेर घेतल्या पासून. ट्रेवर बाब तुज्या ह्या त्यागा पासत आमी काळजांतल्यान उपकार आठयता. हाचे बरोबर आमकां विसरूंक जायना हो बांदकाम बरे भाशेन केल्ल्या कामदारांचो. वत आसूं वो पावस आपल्या कुडीचो घाम वाडोवन ताणें हें काम फुडें व्हेलें. ताच्या हाताच्या कामाक आमी व्हड मान दिता. शेवटी म्हज्या वाड्यांतलो दर एकल्याचो आमी उपकार मानता जाणी आयज हांगा येवन ह्या कार्यावळीक सोबाय हाडली. मोग आसूं आनी हो सांत कुडीस आमकां सगळ्यांक मोगान दवर. देव बरें कर. Next time, what's my favorite? तुम्ही पळयतात GNH. 춥춥게 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 춥춥춥 춥춥춥게 춥춥게 춥춥게 춥춥게. अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के क्यों खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती तो बीवी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए. नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक है. कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ. हेल्दी यानी पंचामृत.